नमस्कार. पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करप ही 31 मार्च 2022 पर्यंत केंद्र सरकारच्या फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गतची एक ऑर्डर आशिल्ली आणि कोविडाच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारात हे 31 मार्च 2023 पर्यंत 1,000 रुपया फायन भरून हे करून घेवचें अशी त्यांची एक कळवणी आसा. म्हाका समेस्त गोंयकारांक सांगपाक जाय की आपले पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपा खातीर 31 मार्च 2023 पर्यंत 1,000 रुपया तेजी ऑफिशियली फायन आसा. हें करपा खातीर आमी स्वता केंद्र सरकारच्या फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या वेबसायटीचेर वचून आमी स्वताच 1,000 रुपया फायन भरून पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करप शक्य आसा. नाजाल्यार आपलो CA, आपलो टॅक्स ऑडिटर किंवा सिटीजन सर्वीस सेंटर हांच्या कडेन वचून आपले पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपाक जाता. 1,000 रुपया ऑफिशियल फायन्सच्या व्यतिरिक्त एक मिनिमम फीज बाकीचे जे पॅन कार्ड आधार कार्ड लिंक करपा खातीर घेवपाक शकता, पण तेजी डबल फीज ही कोणूच घेवपाक शकना. हो गुन्हो आसा आणि त्या खातीर म्हणजे समेस्त गोंयकारांक कळवणी आसात. पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करून जाता तितके बेगीन घेयात. स्वता करात किंवा तुमच्या CAक सांगात, टॅक्स कन्सल्टंटाक सांगात किंवा तुमी सिटीजन सर्वीस सेंटराचेर वचून करून घेयात. ताच्या खातीर खूब पॅनीक जावपाची गरज ना.